कुशींत असताना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत असताना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका Yang kuris bawa nito. Ausis berdaulah sasam kadi, ani miam Yesus melihat musnah, tersyam jimat kampus, ani amka tarin prodhi naka, ulbaitan ilai amka libat. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka akan insyaAllah nasablah ramai. Bagaimana mereka wajibnya apabila khatir mereka
कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागे देवाचे मय आमोग्या खातीर विधी कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सर्वतावणे ये मोठा जेसू ताची बाका बक्षी ये गोडाच्या तुझ्याकडे ताकानिवा सोने सर्म्या सडकन तुझी आकृतीची अधिकच समी जेसू कुसार पडून आपल्या माये मुखार प्राण करता. सुमार 2 वर्सांतना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेसून व्हडल्या तळ्यान बोप मारले एलोई एलोई लामा सबक्तनी, तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हे आयकून लागसर आसलेले तळे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यात एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे शिपक्यान बुडोवन हाडले आनी एक बुडयेक शिपकावन जेसून तांतले सारके ताच्या ओंटाक धरले आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवोंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेसून व्हडल्या तळ्यान बोब मान प्राण केलो. देवाचे उतरे. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पूवी सांग, तुझे राज संकयून तुझी कशी सरकार सता तशी संसारां सांग. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी सोजेसो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. ये मोठा जेसू ताची बाका बक्षी ये गोडाच्या तुझ्याकडे ताकानिवा सोने सर्म्या सडकन तुझी आकृतीची अधिकच आसल्या सरकारून
नामांतरणे का पुटचे मये नामांतराचे वा अमृताने वर्षा कामे ममता परिकर्देशे वार्ता यात्रा परातसा तस्सा सोड निमित्त दान करता करता शिवाय त्याचे का पुटचे धराय पुटचे पडते आणि आपण शब्दाचे सेदेशे स्नेह पवनचे संकार काय हे दयाळे दयाळे आरोग्य अंकारी भाग्यवंती देवाचे मये आमापासून विनंती Bagi bermuso, Yesus muso, Rukari koso, Ananda so, Segala jihau, Bade vaso, Tasha sertandu, Nidar kelo, He mujhe gayan, mujhe आशा वरून तारोका हरे दिसा हे मुझे गायन मुझे आशा वरून तारोका हरे दिसा संपूर्वी देवो आनंदिता सर्गादृशा आज गोडवे गोडदाम हाडीतली काकुळती कुर्बा गोड मोगाचे हे मुझे गायन मुझे आशा वनु तारोका हरे दिसा हे मुझे गायन मुझे आशा वनु तारोका हरे दिसा संपूर्वी देवो उसको नागान सुंदो संगीत हम तारोगातन दिश्वर सर्गाग्लम रावता रागुन साकुन बरे मोगातली बोल हे मुझे गायन मुझे आशा वनु तारोका हरे दिसा हे मुझे गायन मुझे आशा वनु तारोका हरे दिसा तुझी खुशी सांग भागी भरवोसो जेसु मुसो रूपकार्यं काश्च आनन्दासो सर्गादाय जिहाव बालदेवासो ताच्या श्रद्धांतून नितळ केलो हे मुझे गायन
Raष्ट्रीय
तुमचं देवांची देव पाळली तिथे तिचं Bhagavati Maria Rajamaya Mogia Katir Nadikara Tanya Chamadna Chamadna मानसिकान पवित्र
Lord, lead me on.
या समाधान करता पाहिलं मला केला सूर्याप्रदान केले आणि सगळे गव्हाळ पालन केलं जगात सोबत दोन वाटे जाणं चाललो ते नदीतून त्यांवर मानले गप्पांचा विचार बांधून देता आणि प्रेम आलो दुसऱ्याची मुनीस एकंदर करावी किती समुद्र दुसऱ्याच्या कडून आपले रस्ते बोलवून घरापासून गेलो तिचे सोनेस त्यांनी कविले असावे असं वाटतं करून हरिहर दिवसंख्ये पुढे नसले जगाचे
जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळाई आमी पातयेता तुजे थेर भर बसता
con vidimos, husko nagan, sandosan ikhan, tarokadan, dishwar sargaglan, rautarakon, sakon paripon, mogantlipon. He मुझे गायन मुझे आशा वर्णन दारोगा हर एक दिशा हे मुझे गायन मुझे आशा वर्णन दारोगा हर एक दिशा. रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोडवो हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण हाताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण मुझे पातक्या जाकेवाक समाधान दिवन धाडलोय काकळूत दाखय तू म्हाका जेजू सोडवोड दारा हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण दारा
आमच्या मुखासजींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजन काही येऊन तुझी खुशी सरकार जाता तुझी दसरात जाऊन समी तुझे सांगता श्री आम्ही भेटू सदे आणि सदा बिन पॉल तुझे खुशीचे सर्वेश्वरा
आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संका येऊन तुझी खुशी सरकार जातात तशी संसारांचा नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी नमान मरे कृपण भरलेले सम तुझे सगळ्यात आश्रय तीर्थोत्स देव आणि सदैव फळ तुझे खुशीची जी महिमा बाबा आणि पिता आणि पवित्र Pardon desobedience. सर्वेश्वरा ठाकूर यांची मागणी ऐकून घे.
तुझ्या साखरा विजय दिसुच्या म्याग्या सोमचं बायचं रंग मायलाय तेगे सर्गींच्या सुखात पावय आणि तुझ्या भक्तांचं सत्संगातीक आमेन. भाऊ भयणीनं ते आमच्या भावाच्या मरणावर मी दुखेस जाल्यार तुझ्या कुटुंबाच्या सगळ्या मागया सगळे स्पर्धे अन्न जाल्ले सगळे ते दूर कर तांकां आदार आनी जवळ लागो. प्रार्थुया काकुतीच्या बापायन सर्व जुळणीचे देवा तसाच स्नेह मोगांचे जतन करता आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कार केलं तुझ्या साखरांचे तुझे इष्ट आम्ही करते परिमाणता सर्वेश्वरा जाता आमचा आणि बोल आणि या दुःखाच्या काळोखाने वापरता तुझ्या मुखामुळे उजवाडाक आणि शांती काम तुझ्या पुतान आमच्या समयान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जीवन जाऊन नव्यान जिवीत आमकां दिले. आम्ही ताची सरशी जाऊ शिंकर या विनाशी जिवीत उपरांत आमच्या दोळ्यांनी सर्व दुःखां पुसून मेळटली थंय आमच्या भाऊ बहिणी कडेन आमकां पोटाय क्रिस्त आमच्या सम्यावरती. संवसारापासून हांवें दिवचें सोम्याची शिकवण हांवें वावरतान स्विकार करून जियेत हांव. इस सोम्याची शिकवण आपल्या जिणेंत स्विकार करून जियेल्लो आमचो भाव विजय डिसूजा ह्या संवसाराक अंतरला. सोमेन तुज्या भावार्थाक सरी जावन ताका ससनाक तुज्या राजांत जियोंक स्वागत करूं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सोम्याच्या ह्या बलिदानान पवते परी वांटो घेवच्याक आमच्या देहाचें उणेपण पातकां वळखून घेवन देवाची काकूत आमचेर आतां आमी मागया.
प्रार्थूया. सर्पद्वी देवा आमच्या बापा, तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून भावार्थान आमी वळखून घेता. ताजे सवे मरून गेल्ल्या विजयी दिसूज आमच्या भावाक ताजे ओवीन संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सुस्नाच्या सुस्ना. साम पावलून कुरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसा. भावां भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतालो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजेर व्हरतालो म्हणून आमी जाणाव. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशे देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटाली. ह्या पासत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचे बैले सैंब इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैंब जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवयाचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नतलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान म्हण दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना ते सदांकाल बलतात आसले. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तांबू मोडोन गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतार. Servis por muso usvar, tos muso taro. Servis por muso usvar, tos muso taro. Servis por muso usvar, तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस पर म्हजो उस्वार. उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे गैरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरान ताची कुशी हांवें समजून घे. सर्वेस्पर म्हजो उस्वार. तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उस्वार. तोच म्हजो तारो.
स्तुती करता कित्याक राजाचे गोठलाना तुवें उगडल्या सर्वेस्पर तुमचे सोबाय आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो हांव सुद्दां सर्गेंत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें स्मास तितल्यार सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवीं हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो देवाचें उतर क्रिस्त दय मोगाळ भाव भयणीनो ससनाच्या जिविता विशयांत कोरिंतच्या पवित्र सभेंत सवाल हांव उलयल्ल्या वेळार त्या म्हणसर ते पातयेन आतरले आनी एक नवोच विशय जेजूचें जिवंतपण तांकां पावलान आनी हेरांनी प्रगट केल्ल्या वेळार तें तांकां समजूंक ना आनी तांणी समजोवचें तसलें निदर्शन दिवन पावल तांकां विवरिता आमचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बिडार या तंबू आशिल्ल्या भशेन आनी तें तंबू म्हळ्यार जुदेवांक तांच्या पयना वेळार तें सामान्य जावन आशिल्लें प्रत्येक जावन ते बसयलेल्या गांवाक पयन करून वता आसतना तंबांनी जियेले आमी आमच्या गांवांत तसले एक निवास या रावचे तसले वस्ती पळोवची अप्रूप आशियेत पूण तांकां तें आयकल्ल्या वेळार तंब म्हळ्यार तें कितें म्हूण समजतालें एका सुवातेर ते उबारलेलो तसलो तंबू तो थंय मुखार वता आसतना जावन बरो खाण सोदून या उदक सोदून तो मोड व्हरूंक जातालो आनी देखून पावलान सांगिल्लें तसलें तांकां तें समजलें आनी तें बरें करून समजलें कित्याक हांव संवसारी आमचें जिवीत एका तंबाक सरी करता आनी तातूंत वस्ती जशें एक मनीस एका तंबा भितर वस्ती करता तशें मनशाचो आत्मो ह्या कुडींत ते कूड म्हळ्यार तंबांत वस्ती करता जाल्यार हो शाश्वत न्हय हे बिडार हो तंबू मोडून वयतलो आनी आमच्या मरणा उपरांत शाश्वत एक निवास तो मनशांच्या हातांनी बांदूंक जायना तसलो देवान तयार केल्लो तसलो आमकां राखून आसा जर जेजूचेर देवाचेर आमी बावर्थ दवरता विश्वास दवरता जाल्यार किर्तनांत सर्वेस्पर म्हजो राखणो ह्या सर्वेस्पर म्हजो सांबाळणार हांवें कोणाक कित्याक बिये जाय म्हणल्या उतरांचो तो इज्रायल असो तांच्या जिणयेंत हेर रायांनी तांचेर थंयसर झूज मांडिल्ल्या वेळार ह्या जुलूम चलयल्ल्या वेळार तांकां भोगलेलें तसलें भोगना विचित्र तरान तांणी तांचें बळ उपयोग करनासतना देवाच्या सत्यान सुटून गेल्लो तसलो ह्या सोडवून लाभलेलो तसलो एक अनुभव आनी वांजेलान जेजूची शिकवण आमी हर एकलोय पातयेता एवकारिस्त थंय सोम्याच्या त्या बलिदाना थंय आमकां व्हरतो अभिमान भक्त आनी विश्वास आसा आनी भावार्थ आसा आनी हेंच आमच्या भावार्थाच्या सतांनी आमी उसारता
आमी ती तीन मागणी मनान घेवंक जाल्यार भावार्थाचें भरवशाचें आनी मोगाचें विधान तातूंत अखेर करचें दुसरें ती रीत हे शब्द ती वाक्यां सदांच एकसलेक आसात. ह्या भावार्थांत जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां, ह्या भरवशांत जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां, आनी ह्या मोगांत हांव जियोंक आनी मरोंक कशी व्हरतां. म्हणल्यार मरण आमच्या जिणेंत आमी भावार्थान देवाचेर पात येता जाल्यारय तें आसा म्हणलें सत आमी स्विकार करता, मानता म्हणलें तें स्पश्ट तरान आमी तें उसारता. जर दिसपट ही मागणी चीत दिवन आमी म्हणून जाल्यार आमची सगळी जिणी त्या सगळ्या मागण्यांनी आटापलेल्यो दुसऱ्यो संगती देवाचेर एकानिजा देवाचेर त्रिनदादीचेर आनी तशें पातकांच्या बोगसाण्या विशयांत आनी जेजून दिल्लो दुसरो तो सकाळ मंदामेत ह्या उपारीस एकामेकाचो मोग करच्या विशयांत हे सगळ्या तिनूय मागण्यांनी प्रत्येक तरान आटापलेलो आसा. ती मागणी आमच्या जिणेंत दिसपडणे प्रत्येक जावन सकाळींचे आमी म्हणल्या वेळार आनी सगळो दीस देवाच्या कृपेन त्या मागण्यांक सरी जावन आमी उसारलेल्या उतरांक सरी जावन आमी जियेल्ल्या वेळार खंडीत जावन ह्या संवसारी जिवितांत खंयच्याय घडये ते अखेर ह्या आमचे मोरनेवदी आमी तें स्विकार करूंक तयार आसा म्हणून आमी समजूंक घेत. हर एका मनशाक जल्मल्ल्याक एक दीस मरूंक आसा. किर्तनांनी ह्या देवाच्या उतरांत आमचे दीस ते लांब या मोटवे जावं ते तुका मान व्हरले जाल्यार खंडीत जावं आमचे आत्मे नितीवंतांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हणल्यार आमी मानता. ह्या संवसारांत एक मनीस जल्मून ताच्या जिविताची अवधी अखेर जाता आसतना मरण पावता आसतना ताका लक्षिल्ले आशिल्ल्यांक ताच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या संद्यांक सैमीक जावन प्रत्येक तरान दूख भोगचें जातलें सहज जावन आसा. आज विजय डिसोजा ह्या संवसाराक अंतरला. ताच्या कुटुंबाच्या संद्यांक जाल्लें दिसलें दूख ह्या तांकां जाल्लो दुसरो तो नश्ट सोंसून व्हरूंक सर्वेस्पर देव तांकां बुजावण आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना ह्या संवसारान जियेत आसतना आमचो भाव सोम्याच्या त्या उतरांचेर हांव जावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो कोण वो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो आनी हांव ताका निमाणे दिसा जिवांत उठयतलो. ह्या ताच्या सोम्याच्या उतरांचेर बरोवसून जियेल्लो आनी एक फावटी मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना त्या भावार्थान सोम्याक ताणें स्विकार केला. ताच्या जिणेंत आदारलेलें दिसलीं पातकां कितें ती जावं तें ताचो दूख पवन भोगसाणें मागून घेवंक तो विसरलो जाल्यार सर्वेस्पर देव आमच्या मागणेच्या पुण्या वोबी ताका काकूत लाबूं आनी ती भोगसूं आनी ससनाक घेवंक फावो करूं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपत वेदरा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कनवाळ्या बापा तुझ्या साकरा विजय दिसूचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ म्हूण सुविधार कसो आतां मेळो म्हणून नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्या दिसता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या हुकुमान आमी जल्मता तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकींचे धुळीन ते आमकां काडल्यान ते धुळी मातयेक पोत्तून वेताव तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुटता. तुज्या पुताच्या मरणान सुटयलेल्या आमकां तुज्या पुनर्जिवेताचे महिमेक पावोवच्याक तुज्या उतरान तूं जीवन करताय. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सदळबाळान सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरंच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेने पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्यां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेजान ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपला सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समाटूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांच्या मोक्षाणें मेळच्याक तुमची बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोगतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. My heart is so good, purgatorio. बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जीवनपणासन भक्तीपणे उगडास करता आनी म्हजे वेद सोंडो आनी सडवण्याची काल तुका समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवताला समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आमचे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागी बापा
पेटर पावलांच्या गवळी बापान सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा विजय डिसुजाची काकुतकर सगळ्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुतकर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार म्हणल्यार देवाची मागीर संगाती बाकी बंधन दोता आनी सर्व कळून तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासण्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मागीर मागा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. म्हणजे सोडून दराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी खुशी सरकार जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडदवरांच आजन केली आमी आमचे चुकलेल्या मुक्ती जावं. तशें आमची बातकां मागोस आनी आमकां ताळें पूण दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतलें आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्त तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सपातकांतल्यान सुटय आनी सराकांतांतलें वाटय. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांक एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्यांत म्हज्या भितर मोल पावना म्हज्या उतरांत स्वाभलायक मेळटली. ಈಗ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇತರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. जेजू तू ये काजा तू ये बिडार करूं तू ये तुझे समोर आयला तुका राखून रावल्या लागिये तू
जावन सायुजवान काळोख पयस धांवडावचो मुना काळोख निवराव जिवितला बसो उजवाड फांकय जिवितला बर सर्गी निवासाक पावय उजवाड फांकय जिवितला बर सर्गी निवासाक पावय जेजू तुये काळजा तुये बिडार करूंक तुये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीं ये लागीं ये तूं बेगीं ये प्रार्थूया मोगाळ बाप्पा आमचे ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक विजय डिसोजाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे मेल्ले कुडीक मातयेक लावन कायदो भावार्थांच्या चाली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासून प्रार्थुया ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोर्ट सर्वीस पड भक्तांच्या वर्गांत पुन्हा जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी तुजो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातक्याच्या पावसांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळाच्या खांदार ससनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं आतां विजय डिसोजाक श्रद्धांजली पठयतात बसा
जेजू म्हणटा हांवूच जिवीत आनी जिवंतपण. सर्वेस्परातय मरतात ती सुभागी. जनान मरण हांचे मदें आमचें जिवन. जल्मांतवन मरणापर्यंत आमचे कुडीक जागो जाय. मनशाचे भौतीक अस्तित्व मरणांत आत्मीक अस्तित्व जावन बदलता. मरणांत मनशांचें रूपांतर जाता शिवाय नाश जायना. मरणाक प्राय ना, वेळ ना, जागो ना, तो कोणायकी सुखाना. सुमेचेर विश्वासलेली ताका सेविल्लीं ससनाक जियेतात. मरण एक निश्चित जाल्ली अनिश्चित घडी. ह्या संवसारांतलें जिवीत संपवन फुडलें जिवीत सर्गार जियेवच्या आमचो मोगाळ विजय बायसून गेला. जिवीत मनशाक देवान दिल्लें वर्तीन देणें. हें जिविताचें देणें घेवन विजय 1976 ಓಟೆ ಪಡಪು जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यांत मौरीस डिसोजा आनी आयरीन डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी मलगडो जावन जल्मल्लो. 29/12/2007 मी अगोदर फिरगोजीच्या काळाईच्या रेशमा लागीं लग्न जावन विन्सिटा आनी रोसिटा दोगा भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें. विजय मुस्तू मोगाळ मनीस. फिरगोजींत वाड्यांत कुटुंबांत मुस्तो एक्टीव आसलो आनी फिरगोजींत गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन ताणें सेवा दिल्या. सकाळांक कुमो करचें आनी हर एकल्याच्या गरजांक पावचो ताचो स्वभाव जावन आसलो. बायल भुरग्यांचो मस्त मोग करतलो. सुमार पावटी रेशमा हुशार नातल्या वेळार ताणें ताचें मस्त जतन करून गेल्लें आसा. कोणी आस्पत्रेंत एडमीट जाल्यार ताका खबर मेळिल्ल्या तक्षण तो आस्पत्रेक वचून तांची भेट करतलो. हो एक ताचो विशेष गूण म्हणीत. सुमार 8 म्हयन्यां पयलें ताका दम बांदता म्हणून टेस्टाक गेल्ल्या वेळार ही मारेकार पिडा आसा म्हणून कळ्ळें. त्या वेळी तो मात्र न्हय सकड कुटुंबाची आकांतून पडली. हे देवा कित्याक अशें जालें? ताका बरो कर म्हणून मागूंक सुरू केलें. बऱ्या वयजाची चिकित्सा ताका दिल्यार तो त्या पिडेन ताका ग्रासिलें. फाटल्या 3 दिसांनी ताची भलायकी मस्त बिगडली. आस्पत्रेंत आसतना ताच्या पतीन आवय बापायन भुरग्यांनी भाऊ भयण्यांनी भाऊजी ओनयांनी ताची मस्त जतन घेतली आसा. आनी आयच्या दिसा मध्यान 1:15 मिनटांनी ताणें आपलो जीव बापाच्या हातान ओपून दिलो. 49 वर्सां हे संवसारी जिवीत तो जियेलो. विजय भाऊजीच्या मरणा वरवीं ताच्या दुखीस्त आवय बापाय पतीन भुरग्यांक देवाचो मोग बुजवान दिवं. ताचे वरवीं कुटुंबांत खाली जाल्लो जागो देव बापूच भरती करूं. विजयाक देव बाप आपल्या पुताच्या महिमेंत वांटेली केला म्हणलें आमची चिंताक जावं दी. ताच्या मरणाद्वारी जाल्लो वेगळासर तोच सर्वेस्पोर देव भरती करून दिवं म्हूण हांगासर व्हड संख्यान जम जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचे नांवे हांव मागतां. तशेंच ताच्या आत्म्या खातीर आमी सर्वां ससनाचो विशो मागून म्हणया. ससनाचो विशो दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकून दी. समाधानान तो विशो घेवन दी. आमेन. आदेवस मोगाळ विजय भाऊजी.
उपकार आठवून शिंतोन उतरां आईच्या दिसांनी सचें बलिदान भेटयल्या विगर बापांचो हांव उपकार बगुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तो हुशार नातल्या वेळार ताच्या चिकित्सेक कुमो केल्या आनी ताची जतन घेतल्या कुटुंबादारांचो फंडाची वेवस्था केल्या वाड्याचो गुरकार रोशन डिसोसा आनी संगात्यांचो लुकस ॲम्ब्युलन्स रेंजर्स लायव्ह प्रसार केल्ल्या यूट्यूब डेल्सन मिडिया आनी संगाती हांचो उपकार बगुरता. हांगासर आजार आसल्या धर्म भयणीचो आनी तशेंच ताका चिकित्सा दिल्या डॉक्टर्स आनी नर्सांचो उपकार बगुरता आनी प्रत्येक जावन उपकार बगुरता फयाज माडोर हाचो. ताणें चिकित्सेक आर्थीक कुमो करूंक मुखेलपण घेतलें मात्र न्हय आनी सरदानीक एकठांय केला त्या सर्वांचो आमी उपकार बगुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हे बरो शांतपाती लावन कविनाशिके विधान तुझ्या साकारात सभाध्याय आनी तुवें बरलोय अशें तुज्या उदाहरणाचेर क्रिस्त दैन भक्तांचे एकवटाची गुणां आमकां दिली हे गुणां आमी तुका दिन वाचता सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना तुका कृतीन मानून घे तुज्या साकारात सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान राबून सामकी बावडताच्या उतरांनी एकामेकाक उजळून दिवशी कर तुजें क्रिस्त सगळें पावोन तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बरोबर आमचे सदांच आवडयो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. विजय डिसूजा प्रसूत 7व्या दिसाचे मीस मंगळारा दीस सकाळी 9 वरांचेर हांगासर आसतले. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी रसासी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुजालेम शहरां वरून पावो पवित्र आंबाचे सुवातेका
प्रार्थूया कमेन जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणाक विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतले जे कोण तुवें पवित्र केले तशें जरी कुडीनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमची मागणी मानून घे त्या पुणा तुज्या साकराक शांत विशय मेळो थंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामणाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश पडूंक ताका पावय तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपण देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन धरलो क्रिस्त आमच्या विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन करूया सोम्या आपल्या शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करूं आमच्या भावा बसत आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्त लागीं आमी मागया ताणे मुळे हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हणजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मोगचो ना राजाराच्या पंडारतो रडलो सोम्या आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी आपल्या पाताक रडलेल्या सराक तुवें सत बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नानावर बी नितळ केलोय आनी पवित्रान तुजी मोर मारली तुज्या बागेवन तुज्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडीर तुज्या पवित्र जेवणाक पोसलोय ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणावर बी आमी दुखेश जाल्या भावार तुजे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरोशान आमकां देत दी आमच्या बापा सगळींच्या सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळून ताका मौन सरलें खऱ्या भावार्थांक ताका भावार्थान थंय एकवटायलो तेच परी तुजी काकूट दीन सर्गीन देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळ्ळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक खाण दिताय आज भक्तीन निकेपल्या तुज्या साकराक विजय दिसा जाग न्हिसलेल्या सांगात सर्गींच्या सुखांत वांटो पळय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय
Thank you.